नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार ज्यांच्या तनमनात प्रभू श्रीराम वसला अशा रामभक्त हनुमान जयंतीची समेस्तांक परबी भेटयत हांव दिप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय चमकेल खबरो। पुण्या फाट्यान नागव्या धाड घालून सुमार 15 लाखांचे 26.304 ग्रॅम MDMA केले जप्त। गोळे वखदा विरोधात घनदेशातल्या एका नागरिकाक केली अटक, तपास सुरू। गोंयभर जल्म सुवाळो पाळणे आनी हेर विधीं सयत वेगवेगळ्या वाठारांनी हनुमान जयंती व्हडा उमेदीन शेकड्यांनी भाविकांनी राम भक्त हनुमानाचे घेतले दर्शन। कासाक रानात गेल्ले अडवय 70च्या तरणाट्याक फार लागून मरण, एकल्याक वाळपय पुलिसांनी घेतलो ताब्यात। केंद्र सरकारान 2030 मेरेन 500 गिगावॉट ग्रीन ऊर्जा तयार करपाचो नियोजित केल्लो उद्देश गोंय 2029 करतले पुराय। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरांची माहिती। पणजेची दुकानां फोडिल्ल्या तिगांय चोरांक सत्र न्यायालयान दिलो 4 दिसांचो रिमांड। बिरेस्तारा दुकान फोडून पसार जाल्ल्या चोरांक कोल्हापूरच्यान केल्ली अटक। आणि गोयच्या काजुबियांक महिन्या भितर मेळटले GI नामांकन। राणा महामंडळाची अध्यक्षा देविया राणेंची माहिती। GI नामांकनाक लागून वाडटली गोयच्या काजूंची उत्पादकता, देविया राणेन उक्तायलो विश्वास। आता खबर विस्तारान। नागव्या बार्देसांत गुन्या फाट्यान धाड घालून दुबावित सेबेस्टियन डुहाहा ह्या 35 पिरायेच्या घना नागरिकाक अटक केली। या दुबाविता कडल्यान सुमार 15 लाखांचो 26.304 ग्रॅम MDMA ड्रग्सा सयत एक दुचाकी लेगीत जप्त केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। आता एक धक्कादायक घडणूक। कासाक रानात गेल्ले अडवय 70च्या हेमंत देसायक फार लागून दुर्दैवी मरण आयले। ताचे वांगडा आशिल्ल्या अभिजीत देसायका वाळपय पुलिसांनी अटक केल्या। फॉरेन्सिक टीम आणि पुलिसांनी घडणूक थळाची वचून पळोवणी केली। कासाक वापरिल्ले पिस्तूल पुलिसांनी जप्त केले। नेमके ही घडणूक कशी घडली ते कळपाक मार्ग ना। रानटी जनावरांची शिकार करपाक कायद्यान बंदी आसा, मात तरी आसतना गोंयांत लोक रानात वचून रानटी जनावरांची शिकार करतात। अशेंच अडवय 70च्या रानात शिकारीक गेल्ले तेन्ना एक दुर्दैवीत घडणूक घडल्या। अडवय 70चो हेमंत देसाय आणि अभिजीत देसाय बिरेस्तारा राती रानात कासाक गेल्ले। शिकार करतना हेमंताक फार लागून तो जखमी जालो। जखमी अवस्थेत ताका वाळपयच्या भलायकी केंद्रात हाडलो तेन्ना मात दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें। हे प्रकरणात हेमंताचो वांगडी अभिजीत देसाय हाका वाळपय पुलिसांनी ताब्यात घेतला। मजगती दिवचलचो उपअधीक्षक जीवबा दळवी आणि फॉरेन्सिक टीमीन घडणूक थळार वचून पळोवणी केली। कासाक वापरिल्ले पिस्तूल सद्याक पुलिसांनी जप्त केला। अजूनही ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आशिल्ल्याची माहिती DYSP जीवबा दळवी हांणी दिली। Yesterday night there was two people has gone for hunting wildlife. So one person by name Hemant, by name Abhijit, has accidentally fired which hit Hemant. Yes. And after the incident happened about midnight before, and then the accused called his relative, and the motorcycle was there at the spot, and they put the victim at the table seat and they took them in a health center where he was declared dead. We received a complaint of the uncle of the deceased, and accordingly we registered FIR. The FIR is of culpable homicide, not amounting to the murder, and the arm which they were using for hunting was illegal. That means it was not having any license. So we also added Arms Act to the offence. The matter is under investigation, and postmortem is going on of the deceased. सो जो आता डिटेन केला न्ही, अरेस्ट केला, ताचे ताणें कितें स्टेटमेंट दिला आपलो? That is part of investigation. We have received a complaint of the uncle of the deceased. So we have registered offense against
that a person who was with the deceased, and the investigation are going on. And the arm, the weapon is also lying at the scene, and forensic team is already come here, and we will do necessary investigation. गोमंतक टीव्ही खातीर अडवयच्यान सपना सामंत. केंद्र सरकाराचं 2030 मेरेन 500 गिगावॉट ग्रीन ऊर्जा आज पहिल्या स्टेजीत जवळजवळ 650 अंगणवाडी वर्कर्सांक इंडक्शन कुकर आम्ही प्रेझेंट करता तुमकां दिता आणि ह्या ल्हानशा फंक्शनाक कारण 650 लोकांक हांगा आपोवपाक आमकां अशक्य आशिल्लें आनी त्या खातीर एक 25 ते 30 अंगणवाडी वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविका हांकां आपोवन हे हाका चालना दिवपाचो प्रयत्न पावर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केला. गोंय सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि स्पेशली आमचे भारत सरकारचे आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांणी सोलर हातूंत भरपूर काम करपा खातीर उद्देश दवरला. फुडल्या 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट्स हे तांचे टार्गेट आसा आणि आय थिंक वी विल बी कंप्लिटींग बाय 2029 ऑफ दीस 500 गिगावॅट. एज ऑन टुडे आमी जो प्रोग्रेस जर पळयत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा. हे सगळे कित्याक की कोल एनर्जी कमी करून आमी मुखार कशे वतले हे पळोवपाचो प्रयत्न हो चल्ला. येणाऱ्या 15 दिसांत हे जे 650 बालवाडी आसा तांकां डिस्ट्रिब्युशन कंप्लीट करून सेकंड फेजीक आमी वतले. पणजेची दुकानां फोडिल्ल्या तिगांय चोरांक सत्र न्यायालयान दिलो 4 दिसांचो रिमांड. बिरेस्तारा पणजेची 4 दुकानां फोडिल्ल्या तिगांय चोरांक शुक्रारा पणजे पुलिसांनी रिमांडा खातीर जिल्लो सत्र न्यायालयांत व्हेल्ले. बिरेस्तारा राती दुकानां फोडून पसार जाल्ल्या चोरांक पणजे पुलिसांनी कोल्हापूरच्यान अटक केल्ली. चोरांची नांवां मुस्काकिन मुर्सालीन दासना, मेहम्मद सुशाहिद आणि मोहम्मद चोटे हे चोर मूळ उत्तर प्रदेशाचे असून तांचेर वेगवेगळे गुन्यांव नोंद आसात. दुकानां फोडून पसार जाल्ल्या ह्या चोरांक पुलिसांनी सांपळ रचून फक्त 10 वरांनी राधानगरी कोल्हापूरच्यान अटक केल्ली. सीसीटीव्हीत कैद जाल्ल्या चोरयेच्या प्रकरणात पणजे पुलीस स्टेशनाचो हवालदार नितीन गांवकार हाका चोरांची वळख पटली. त्या उपरांत ह्या तिगांय चोरांक धरपाक पणजे पुलीस यश आयिल्ले. गोंयच्या काजूबियांक म्हयन्या भितर जीआय नामांकन मेळटलें अशें राना महामंडळाची अध्यक्षा देविया राणेन सांगलें. जीआय नामांकन मेळ्ळ्यान लोक भायले काजू गोंयचो काजू म्हणून विकपाक शकचे नात आनी गोंयच्या काजू बियांची उत्पादकता वाडटली अशें देविया राणेन सांगलें. जे एकच हे की जे आमचं मिश्रण जाता न्ही गोवा कॅज्यू म्हणून ब्रँड लोक विकतात सो तें जावपाक जायना. म्हणजे गोंय राज्याचे जे कॅज्यू एक्च्युअल कॅज्यू आसा तांकां ती दर्जा तांची उरपाक जाय. हें केन्ना जातलें आनी हे स्पुरियस कॅज्यू पळय येवन मिक्स जातात आनी विकतात तें जावपाचें बंद जावपाचें अत्यंत गरज आसा. FDA आमचे कॅज्यू फेस्टिवलाच्या नंतर हांवें लेटर बरयल्लें FDAक. ताजे नंतर फूल नॉर्थ गोवा बेल्ट FDAचे रेड्स चालू आसा लास्ट 2 वर्सां आनी तांणी कितलींशीं दुकानां बंद केल्लीं आसा, कितलेशे शॉप्स बंद करून तांचो माल पकडिल्लो आसा आनी स्पुरियस पळय जे मिक्स करताले न्ही काजू आनी गोवा कॅज्यू म्हणून विकताले ते खुबशे बंद जाल्ले आसा. आनी आतां नटा आतां GI फेणी GI टॅग सो दुसरे फेणी म्हणून ते विकपाक शकना. सो ताजो फायदो डायरेक्ट फेणी डिस्टिलरांक जाता. सो तांचोय बिझनेस प्रायस वाडिल्लो आसा. ह्या 3 वर्सां फेणीचो प्रायस वाडिल्लो आसा. त्याच भशेन नट आसा. आतां म्हाका दिसता ह्या म्हयन्या भितर एंडाक की मे म्हयन्यान लेटस्ट हांव फॉलोअप करत आसा. आमचो जो नट आसा गोवाचो कॅज्यू नट वील गेट GI टॅग. एकदां तो नट GI टॅग जाल्लो
सो बाकीचे जे लोक आसा गोवा कॅज्यू म्हणून विकतात ते विकपाक शकपाना फक्त दॅट करेक्ट जो ताका ग्रेड मेळटली न्ही ओन्ली दॅट कॅज्यू वील बी सोल्ड एज गोवा कॅज्यू. गोमंतकाच्या कॉफी क्लब ह्या कार्यावळीत पुरुष या नामांकित मराठी नाटकातल्या कलाकारांनी हजेरी लायली. मराठी नाट्यसृष्टीतले दिग्गज कलाकार शरद पोंक्षे, अविनाश नारकर आणि अभिनेत्री स्पृहा जोशी हिणे गोमंतकाच्या रसिकांकडेन खासा संवाद साधलो. पुरुष या नामनेच्या मराठी नाटकाचे प्रयोग गोंयांत आशिल्ल्या गोमंतकियांक ह्या महाराष्ट्रातल्या सिने कलाकारां वांगडा संवाद साधपाची संद मेळ्ळी. गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी कॉफी क्लबाच्या कार्यावळीत कलाकारांक पुष्पगुच्छ दिवन येवकार दिलो. कॉफी क्लबाच्या कार्यावळीची मुलाखत डॉक्टर अजय वैद्य हांणी घेतली. पुरुष या नाटकातल्या कलाकारांनी आपापले अनुभव गोमंतकी रसिकांबरोबर शेअर केले. गोमंतकान आयोजित केलेल्या कॉफी क्लबाच्या या तिसऱ्या कार्यावळीत प्रेक्षकांचा उपाट प्रतिसाद लाभलो. उत्तर गोंयांत कोयराचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सगळ्या पंचायतींक कोयराची व्हॅन दितले अशें आश्वासन उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी दिलें. तशेंच शुक्रारा साल्वादोर दे मुंदो पेन दे फ्रांस आनी बिरोंडा पंचायतीक 3 हॉर्स व्हॅन सुपूर्द केल्यात. हे वेळार पर्येची आमदार डॉक्टर दिव्या राणे, जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्लीं. बेगीन दिवपाचो प्रयत्न आमचो सगळो आसा. जवळ जवळ 5 टर्माच्या हातूंतल्यान आमी जो तुमचे कडेन रिपोर्ट दिल्लो तातूंतल्यान आमचे 1200 पेक्षा जास्त आनी आता जे एक प्रोजेक्ट जाता हो फाटलो जो प्रोजेक्ट नवीन एशियन प्रोजेक्ट घातिल्ले आसात आनी म्हणून जवळ जवळ एक टर्माक एक 200 एवरेजली 200 प्रोजेक्ट ताचे पेक्षा जास्त प्रोजेक्ट हे आमचे जाल्ले आसात. येणाऱ्या काळात हे प्रोजेक्ट फुडें वतले. म्हाका सगळ्यांचे आभार मानून दिसता की गांव विकसीत जालो की आमचो राज्य विकसीत जालें. राज्य विकसीत जालें की देश विकसीत जालो. ही सादें इक्वेशन आसा आनी त्या माध्यमांतून जे लोकांक जनतेक जे कितें अडचणी आसात गांवांत त्यो अडचणी त्या प्रपोजलाच्या माध्यमांतून आमचे कडेन हाडटात आनी आमी तो खासदार निधीतून संपूर्ण निधी वेवस्थीतपणे दिवपाचें काम केल्लें आसा. हांव आजच्या ह्या प्रसंगी सगळ्या पंचायतीचे, म्युनिसिपालिटीचे, आमच्या आमदाराचे, सरकाराचे आभार व्यक्त करता. कलेक्टर ऑफिसाचे आभार व्यक्त करता की ताणें वेळोवेळी आमकां मदत दिवन हे प्रोजेक्ट पूर्ण करपाक आमकां मदत केली आनी त्या बद्दल मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. येणाऱ्या काळात जे प्रोजेक्ट आमचे येतले ते बेगिना बेगीन इम्प्लिमेंट करून जनतेपर्यंत त्या पैशाचो उपयोग वेळ न काडटा बेगिना बेगीन तो प्रोजेक्ट जर कंप्लीट जालो जाल्यार लोकांचे एका आनी लेबर दिसता तांकां तो फायदो जाता जनतेक त्या गांवचो. प्रत्येक पंचायतीक आमची गार्बेज व्हॅन पावोवपाचें काम तेणी मागून किंवा न म्हाका प्रत्येक कडेन गार्बेज आसता आनी गार्बेजी भाड्यान ते पंचायती गरीब आसतात तांकां जमना. त्यामुळे प्रत्येक पंचायतीक गार्बेज व्हॅन दिवपाचें आमचे गोंयचे सगळे पंचायती गोंयचे सगळे पंचायती म्हणजे म्हज्या हांव म्हणूं शकता म्हाजें नॉर्थ गोवा म्हणून साऊथ गोवाच्या एमपीन ठरोवंक जाय. आज तांच्या मार्फत NPLAD मार्फत आमकां म्हजे पंचायत पर्याची भिरोंडा पंचायतीक आज एक हॉर्स व्हॅन मेळिल्ली आसा. ही खूब तेंपाची आमची मागणी आशिल्ली. ताजे बरोबर हांगा ह्या कार्यक्रमाक आमचे नॉर्थ गोवाचे कलेक्टरी आसा, म्हजे पंचायतीचे सरपंच उदय आसा आनी म्हजे दुसरे पंच मेंबर्सूय आसा आनी खूब आमी आभारी आसा की सरा खातीर आमकां ही हॉर्स व्हॅन मेळिल्ली आसा. ताजे बरोबर G70 खुबशीं कामां इतले वर्सां तांचे मार्फत NPLAD फंडा मार्फत कम्युनिटी हॉल जावनी असे खूब प्रोजेक्ट्स वेगळ्या पंचायतीन तांणी केल्ले आसा इतल्या वर्सां. आनी म्हाका खात्री आसा की आतांय बी आमी जे नवे प्रोजेक्ट्स तांचे कडेन पावयल्या ते आतांच म्हणटाले त्या भशेन बाकीचे पंचायती खातीर हॉर्स व्हॅन म्हणा, ॲम्ब्युलन्सी म्हणा की गार्बेज व्हॅन्स तेय बी जे कितें मागणी आसा आमच्या पंचायतीची कम्युनिटी हॉला बद्दल म्हणात जाल्यार देवळाचें कितें सुंदरीकरण आसता ते बी कितलेशे आमी प्रपोजल्स घाल्ली आसा. थोडी तांणी प्रपोजल्स पास जाल्ली आसा, थोडी ऑन द वे आसा. पूण म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 5 वर्सांक ती डेफिनेटली इतले वर्सां जशी आमकां तांचो पाठिंबो मेळ्ळा हाजे फुडल्या 5 वर्सांक डेफिनेटली मेळटलो. पर्वरी पोलिसांनी सुकूर वाठारात बेकायदेशीर रितीन चालू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. या प्रकरणात मूळ मध्य प्रदेशातल्या विजय कुमार आणि मधवानी आणि सुदेश कुमार ओटवानी सयत अस्तंत बंगालातल्या मुसा शेख या तिगांकूय अटक केली. त्यांच्याकडल्यान 7 मोबाईल फोनांसयत एक लॅपटॉप मिळून 2,10,000 रुपयांचे सामान जप्त केला.
पणजी शारांत येवपी पाटो पूल दुरुस्ते खातीर शुक्रार 11 ते सोमार 14 एप्रिल मेरेन सकाळी 10 उपरांत येरादारी खातीर बंद आसतलो। ह्या मार्गार येवपी गाडयांक काजू दरबारा कडल्यान पोरण्या पाटो पुलावयल्यान वळयल्या। बशी आनी हेर धाकट्यो गाडयो सोडल्यो जाल्यार जड वाहनांक पोरण्या पुलावयल्यान पणजे शारांत वचपाक बंदी आसा। जड वाहनां जीएमसी, दोनापावल, मिरामा ह्या दिकेन पणजे शारांत प्रवेश करतली असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान दिला। पूल बंद केल्ल्यान व्हड प्रमाणांत येरादारीची कोयणी दिसून आयली। नमस्कार, हांव आसा पणजे पाटो ब्रिजार। जाल्यार हो जो ब्रिज आसा पाट्यार सावन पणजे सिटीन जेन्ना आमी एंट्री करतात तेन्ना हो महत्वाचो ब्रिज आसता आनी हो जो ब्रिज आसा तो आयज सावन बंद केल्लो आसा। आनीक हेजें महत्वाचें कारण म्हणजे तुमी जाणा आसतले फाटल्या दिसांनी हांगा ट्रॅफिक खूब जातालें आनीक हे जे ट्रॅफिक जातालें तेजें कारण म्हणजे जे फाटल्यान तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात ह्या ब्रिजाचेर हांगा ज्यो मेटल प्लेट्स घातलेल्यो आनीक जे जॉयंट्स असतात ब्रिज आनी तुमकां सादे भाशेन सांगपाक गेलो जाल्यार ब्रिज आनीक जमनीचो जॉयंट्स असतात ताका एक्सपान्शन जॉयंट्स म्हणटात। त्या जॉयंट्सांचेर खंय तरी हांगा टेक्निकल प्रॉब्लम येयल्लो आनीक हो जो टेक्निकल प्रॉब्लम आसा ताका अशें टेम्पररी सोल्युशन अशें म्हणून तेणी सद्याक त्यो मेटल प्लेट्स घातलेल्यो। सो आयज पासून 15 तारीख पर्यंत हो जो ब्रिज आसा तो ब्रिज बंद आसतलो अशें आयज तेणी हांगा जे अधिकारी आसात तेणी सांगलेलें आसा आमकां। कित्याक म्हटल्यार जो हांगा जो टेक्निकल मेन प्रॉब्लम आसा तो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक लागून तेणी काम सुरू केल्लें आसा। सो 15 तारीख सकाळ मेरेन हो ब्रिज बंद आसतलो अशी आमकां म्हायती हांगा मेळिल्ली आसा। जाल्यार ह्या पुलाची ह्या बाजून जे ट्रॅफिक येताले जे पणजे सिटीन वचपाक जे ट्रॅफिक येताले ते हांगा दुसरे बाजून जो दुसरो पूल आसा त्या पुलार सावन हे जे ट्रॅफिक आसा ते सोडलेले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर पाट्यारसून। म्हापशा अलंकार थिएटराच्या फाटल्या वटेन आशिल्ल्या सुपरमार्केटाक उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान लाखांचे लुकसाण जालें तशेंच सामानाचेय बरेंच लुकसाण जालां। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागला असो अदमास आसा। देवादायनी ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना। आयज एक आमकां सकाळचे 4:53 कॉल एक येयले अलंकार थिएटरा कडेन सुपर मार्केटार उदक पेटना म्हणून। इमिजिएटली आमकां जशें कॉल मेळ्ळे म्हापसा फायर स्टेशन आमी ते टर्न आउट केले। इमिजिएटली टर्न आउट करून आमी हांगासर अशें पयले अलंकाराच्या सायडीक आमचे जे हे वे केअर सुपर मार्केट आहा ताका उजो पेटला आनी ग्रावंड जे फ्लोरा वयल्यान सगळो फ्लेम्स आनी स्मोक कितें भायर येता। इमिजिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी इन आमी मेन टायम ते कितें केलें ते प्रिकॉशनरी मेजर सायडीन उजो तो भायर तो वचपाक जायना आनी वयर फ्लोराक लागपाक जायना म्हणून पोरोरी फायर स्टेशनाचें रिइन्फोर्समेंट आपयलें एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। आनी विथ द हेल्प ऑफ पोरोरी फायर स्टेशन आनी म्हापसा फायर स्टेशन जो फायर जो आहा तो आमी कंट्रोलान हाडलो आनी तेज्या उपरांत आमी फूल आहा तो पालयलो। हांगासरलो जो ओनर आहा तो परमिंदर चड्डा तोय आसतलो पॉयंटर तेणी आमकां सांगलें हे सुपर मार्केट 24 वरां चालू आसता आनी तो आतां सस्पेक्टेड म्हणटा खंय तरी वयर फॉल ते सिलिंगान म्हणटा तो आपण एक स्पार्क एक कितें पळयलो आनी तेज्या उपरांत म्हणटा तो उजो स्प्रेड जालो पण एक्झॅक्ट कितें कॉज आहा तें आमकां मागीरूच कळटलें। सो लॉस आहा तो म्हणटा अजुनूय आपल्याक एस्टिमेट ते करपाक जाय म्हणजे तो लॉस तेणी आमकां काय सांगूं ना पण भितरल्या जर आमी जर ते पळयत ती सद्याची परिस्थिती जाल्यार तेजे सुपर मार्केटाचे जे कितें कंटेंट आहा तेणी स्टोर केल्ले ते तेजे ऑलमोस्ट म्हणजे सगळे ते जळयले एका सायडीचे वयर तेजे फ्लोर ना तर ते इन्वेस्टिगेशन जे चालू आहा जशें आमकां तो लॉस सबमीट करना फुडें ते करता फूल डॅमेज सगळें ऑलमोस्ट जर तेजे जर पळोवपाक वयशी 50 to 60% तेजे कंटेंट आहा तो डॅमेज एक्झॅक्ट आतां कितले तेजे जे ते लॉस आसा वेदर इट इज 100% आसा कितें आहा तें न्हू जे मागीर आमकां केन्ना तो लॉस सबमीट तो करता डिटेल्स तेन्नाच आमकां तें कळटलें। पूण जर प्रायमरी जर आमी जर पळोवपाक जर वयशी इट इज मोर दॅन 18% आमकां दिसता एका सायडीचेर जळा म्हणून पण एक्झॅक्ट तेणी सबमीट करतले कितें आहा तेजे उपरांत मागीर कळटलें। जल्म सुवाळो पाळणे आणि हेर विधीं सयत गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी हनुमान जल्मोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। शेकड्यांनी भाविकांनी राम भक्त मारुती रायाचें दर्शन घेवन सेवा ओपली। पळयात गोंयभरच्या देवळांनी मनयल्ली हनुमान जयंतीची खिंचित्रां। हांगा आमच्या सुधा कॉलनीन मारुतीचें देवूळ आहा। हें मारुतीचें देवूळ आतां गेली 40 वर्सां पासून हांगासर आमचे हनुमान जयंती मोठ्या उत्साहान साजरी केली वयता। त्या खातीर बऱ्यापैकी भावीक येतात। सकाळी आमच्या हांगासर
प्रवचन चालू जाता. प्रवचन जालें की मागीर जल्मोत्सव जाता. जल्मोत्सव जालो की सगळे लोक तीर्थप्रसाद घेतात. मागीर धार्मीक विधी असतात. लोक सगळे ते धार्मीक विधी जाले की आमचो महाप्रसाद आसता. ताका सुद्दां मारुती देवाचो आशिर्वाद घेवपाक बरेचशे लोक येतात. आनी सांजचे आमचे वार्षिक पद्धतीप्रमाणे आमच्या सुधानगर विकासचे भुरगीं असतात शिक्षणाक बी आपण बरी हे केल्ली तांकां आमी पारितोषीक दिलें वयता. तशेंच सांजचे मागीर हांगा एक सांस्कृतीक कार्यक्रम केलो वयता आनी अशें करून ह्या कार्यक्रमाची सांगता जाता. म्हणजे वर्साच्या वर्सा प्रतिसाद कसो मेळटा? ह्या आमच्या कार्यक्रम वर्सा प्रसाद वाडत चल्लेलो आहा. म्हणजे पयलीं जे लोक आसले तेच्या पेक्षा दर वर्सा मोठ्या प्रमाणात लोक वाडटात. लोकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा आनी आमचें जागृत मारुती देवस्थान म्हणून सगळे कडेन कारणाची प्रचिती खूब जाणांक येयल्ली आहा. बरेचशे लोक हांगा पयस पयसल्यान येवन ह्या देवाचो आशिर्वाद घेतात. श्रीराम वर्ष पद्धतीप्रमाणे हनुमान जयंतीचो उत्सव गिमोणे स्थळान पिळगांव गांवां आज साजरो सकाळी केला. पहाटे 5:30 वाजता कीर्तनाचो कार्यक्रम जालो. कीर्तनाचे नंतर 3:30 सुमार श्री हनुमान जन्मोत्सव साजरो जालो. उत्सव रामनवमी उत्सव महाजन जे आज अनु आसले तेंची सगळ्यांनी प्रार्थना करून आरती व्यवस्थीत आरती करून सगळ्यांक तीर्थ प्रसादाचो लाभ सगळ्यांक दिलो. आनी आज हो मोठो उत्सव साजरो आज जाल्लो आसा बरे भशेन. आनी भक्तजन महाजन आनी सगळे ज्ञाती बांधव इतर जे हनुमंत जन्म जाल्ल्याचो सोहळ्याचो उत्सव लाभ घेता, दर्शन घेता चालू आसा. असो आज आमचो जय श्री. दर्यादेगांचेर गुटखा थुकप, टाउट्स आणि भिकाऱ्यांचो वाडटो आंकडो पळयलो जाल्यार पर्यटन क्षेत्रात खर नेमांची गरज आशिल्ल्याचें कळंगूटचो आमदार मायकल लोपोचे म्हणणें. भिकाऱ्यांचो आंकडो वाडचो न्हय हाका लागून आपणे मुख्यमंत्र्यांकडेन रिहॅबिलिटेशन सेंटर स्थापन करपाची मागणी केल्ल्याचें तो सांगता. पर्यटन क्षेत्रात काम करपी गोंयकारांनी नेम आनी कायदे पाळचे अशें आमदार मायकल लोबोन सांगलां. खंय कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आहा हेचेर आनी त्या खातीर चीफ मिनिस्टरान टायम काडपाची गरज आहा ही इंडस्ट्री एड्रेस करपाक. बिकॉज ही इज द होम मिनिस्टर, पुलीस तेज्या हातीन आहा, ऑथॉरिटी. डिपार्टमेंट ट्युरिझम काम करतलेत, आमी एज MLA काम करपाक रेडी आहा. बट ही एक इश्यू एड्रेस करपाक CMान मिटींग घेवची पडटली आनी थोड्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी आमकां दिवच्यो पडटल्यो, डिपार्टमेंटान दिवच्यो पडटल्यो की आपल्याक हेचेर सारको कायदो केल्लो जावं, हेचेर सारके रुल्स एंड रेग्युलेशन जाग्यार घातलेले जाय. सो अँड फॉलो द रुल्स एंड रेग्युलेशन. गुटखा इज ओन्ली इन्क्रीज इन द स्टेट ऑफ गोवा. हेचेर आतां भरपूर प्रेशर आसतलो. जर तर गव्हर्मेंट हेचेर कारवाई करता गुटखा बॅन करपाची. आतां बीच डेस्टिनेशनाक जर तर गुटखा बॅन करिना जाल्यार तुका खाली रोड तांबडे दिसतले, तुका ओंट्यो तांबडे दिसतल्यो, बिचार जी व्हायट सँड आहा ती तांबडी दिसतली. Against any business over here. I am against the sale of gutka in the coastal belt. आमी सगळे स्टेक होल्डर म्हणून हे सगळे वस्तू जाग्यार जर तर घालिना जाल्यार वी कॅनॉट से दॅट वी आर अट्रॅक्टिंग हाय एंड ट्युरिस्ट. हांव कोणाक पर्टिक्युलरली सांगिना, एक खुबश्यो वस्तू जाग्यार घालपाची गरज आहा. बेगर्स बिगस्ट मिनेस
सीएमांक तिथूच सांगलेलं आहे. आय पर्टिक्युलरली टोल्ड हिम दॅट यू ओपन अ बॅगर रिहॅबिलिटेशन सेंटर. कोण बॅगर येवचो ना गोंयांत. तू खाली अनावन्स कर, थिंगा नोटिफाय कर, नोटिफिकेशन हाडचें पडटा ते अंडर सोशल वेलफेअर. यू नोटिफाय बॅगर रिहॅबिलिटेशन सेंटर इन द स्टेट. तुका एक बॅगर दिसचो ना. ट्युरिस्ट आर्ग्यू करता जाल्यार आमी म्हाका दिसता काम डावन रावपाची गरज आहा. ह्या आमी सगळ्या आहा तितल्या संवसाराच्या डेस्टिनेशनाचेर पयला. ट्युरिस्ट येता, ट्युरिस्ट खुबश्यो वस्तू उलयता तेन्ना कस्टमर जो आहा फुडल्यान जो आहा, जो ओनर ऑफ रेंट अ कार, ओनर ऑफ शेक, ओनर ऑफ ट्रांसपोर्ट vehicle or a restaurant or a guest house should calm down that tourist and should not enter into any type of argument with him. It's not worth it because you don't know that tourist and the tourist doesn't know you. So he is only shouting and fighting because he had extra drinks. केपें मतदारसंघातल्या अडणे आमावली रस्त्याचेर कोयराच्यो राशी वाडत आसा. रस्त्याच्या दोनूय वटेन रान आशिल्ल्याचो फायदो घेवन लोक हांगा कोयर उडयतात. संबंधीत पंचायतीन ह्या घडणुकीचेर पुराय दुर्लक्ष केलां. ह्या अवज करप्यांक नाक तोंड बंद करून वचचें पडटा. देखून पंचायतीन बेगोबेग कोयर उडोवप्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. तुम्ही पळयतात हांव ज्या जाग्यार उबो आसा तो आसा अडणे आंबावली रोड आनी हे तुम्ही पळयल्यार दोनी सायडीन झाडां दिसतात पूण हो स्पॉट आसा जो अडणे गांवां एक 1/2 किलोमिटर स्पॉट आसा. लोकांनी हो स्पॉट डंपींग करपाक यूज केल्लो आसा आनी हे डंपिंगान हे एरियाची जी ग्रीनरी आसा, जो वारो क्लीन जाता, खंय तरी एअर पोल्युशन तशेंच जे प्लास्टीक आसा ते प्लास्टीक आनी बॉटल्सान हे एरिया जी सायडीन झाडां आसा तेजी सायडीन सगळी प्लास्टीक आनी हे उडोवन पळोवपाक दिसता. खंय तरी हो जागो आसा, खंय तरी हे हांगा एक 1/2 किलोमिटर खंय तरी घर ना कांय ना. ताका लागून लोकांनी हो डंपींग करपाक हो स्पॉट यूज केल्लो आसा. पूण हेका लागून हे सायडीचो जो एनवायरमेंट आसा तो पोल्युटेड जाता. खंय तरी ही बाउंड्री आसा आंबावली आनी अडणे गांवांक, जो दोनूय वेगवेगळे पंचायत आसा तेणी हे जो एरिया आसा, जे एरियाक बाउंड्री आसता एक शिमेर पडटा, खंय तरी लोकांनी हे टायमार येवन खंयचे रातच्या टायमार येवन डंपींग केलें आसा. आनी दोनूय सायडीन इतलो घाण जाल्ली आसा, वास तसोच प्लास्टिकाचे तुमकां पळोवपाक बुरशी दिसता. आनी खंय तरी हे गोश्टीचेर स्थानीक जे आंबावली पंचायत नाजाल्यार अडणे पंचायत हांणी लक्ष दिवपाची गरज आसा. खंय तरी नाजाल्यार हो एरिया आसा ती आनी पोल्युटेड जावन खंय तरी हे बाकीचे एरियेक अफेक्ट जावपाची शक्यता आसा. हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्या क्रिस्तानंद पेडणेकर. आवाज गोंयचे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
केंद्र सरकाराचो 2030 मेरेन 500 गिगावॉट ग्रीन उर्जा तयार करपाचा उद्देश आसा. सध्याची उदरगत पळयली जाल्यार गोंय हे टार्गेट 2029 पुराय करतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगले. परवरे जाल्ले कार्यावळीत मंत्री ढवळीकार उलयताले. हे कार्यावळीत मंत्री सुदीन ढवळीकारान आंगणवाडी सेविकांक इंडक्शन कुकटॉपांचे वाटप केले. तशेंच 650 आंगणवाडींक इंडक्शन कुकटॉपांचे वाटप करतले अशें मंत्री सुदीनान ह्या वेळार सांगले. पणजेची दुकानां फोडिल्ले तिगांय चोरांक सत्र न्यायालयान दिलो 4 दिसांचो रिमांड. बिरेस्तारा पणजेची 4 दुकानां फोडिल्ल्या तिगांय चोरांक शुक्रारा पणजे पुलिसांनी रिमांडा खातीर जिल्लो सत्र न्यायालयांत व्हरले. बिरेस्तारा राती दुकानां फोडून पसार जाल्ल्या चोरांक पणजे पुलिसांनी कोल्हापूरच्यान अटक केल्ली. चोरांची नांवां मुस्काकीन मुर्सालीन दासना, मेहम्मद सुहाशीद आनी मोहम्मद चोटे. हे चोर मूळ उत्तर प्रदेशाचे असून तांचेर वेगवेगळे गुन्यांव नोंद आसा. दुकानां फोडून पसार जाल्ल्या ह्या चोरांक पुलिसांनी सांपळेर वचून फक्त 10 वरांनी राधानगरी कोल्हापूरच्यान अटक केल्ली. सीसीटीव्हीत कैद जाल्ल्या चोरयेच्या प्रकरणात पणजे पुलीस स्टेशनाचो हवालदार नितीन गांवकाराक चोरांची वळख पटली. त्या उपरांत ह्या तिगांय चोरांक धरपाक पणजे पुलिशेक यश आयिल्लें. गोंयच्या काजूबियांक म्हयन्या भितर जीआय नामांकन मेळटलें अशें राना महामंडळाचे अध्यक्षा देविया राणेन सांगलें. जीआय नामांकन मेळ्यान लोक भायले काजू गोंयचो काजू म्हणून विकपाक शकचे नात आनी गोंयच्या काजू बियांची उत्पादकता वाडटली अशें देविया राणेन सांगलें. पणजी शारांत येवपी पाटो पूल दुरुस्ते खातीर शुक्रार 11 ते सोमार 14 एप्रील मेरेन सकाळी 10 उपरांत येरादारी खातीर बंद आसतलो. ह्या मार्गार येवपी गाडयांक काजू दरबारा कडल्यान पोरण्या पाटो पुला वयल्यान वळयल्या. बशी आनी हेर धाकट्यो गाडयो सोडल्यो जाल्यार जड वाहनांक पोरण्या पुला वयल्यान पणजे शारांत वचपाक बंदी आसा. जड वाहनां जीएमसी दोनापावल मिरामार ह्या दिकेन पणजे शारांत प्रवेश करतली असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान काडला. पूल बंद केल्ल्यान व्हडा प्रमाणात येरादारीची कोयणी दिश्टी पडली. परवरी पुलिसांनी सुकूर वाठारात बेकायदेशीर रितीन चालू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात मूळ मध्य प्रदेशातले विजय कुमार मनवानी आणि सुदेश कुमार ओटवानी सयत अस्तंत बंगालातले मुसा शेख ह्या तिगांकूय अटक केली. तांचे कडल्यान 7 मोबायल फोनांसयत एक लॅपटॉप मेळून 2,10,000 रुपयांचे सामान जप्त केला.
म्हापशा अलंकार थिएटराच्या फाटल्या वटेन आशिल्ल्या सुपरमार्केटाक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान लाखांचे लुकसाण जालें. तशेंच सामानाचेंय बरेंच लुकसाण जालें. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागला आसूं येता असो अदमास आसा. देवादेन ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना.